फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक प्रपोजल घाल्लो की हें जें गार्डन आसा हें पोर्तुगेज टायमा पासून हें गार्डन चालू आसा आनी थोडे हांगाच्यो म्हणजे सगळ्या कडेन स्पेस आसून पासून युटिलायजेशन सारकें ना स्पेसाचें. सो ते स्पेसाचें युटिलायजेशन सारकें जावचें, ग्रिनरी सारकें जावचें हाज्या खातीर आमी फॉरेस्टाक बरयल्लें की तुमी गार्डन हें तुमच्या ताब्यान घेवन कित्याक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सुंदर गार्डनां मेंटेन करता आनी बरी करतात. सो तांचे आज ऑफिशियल्स आयिल्ले, विशाल सुर्वे म्हणटा तो तांचो ऑफिसर आयिल्लो. सो ताणें आज सगळें हें केलां आनी थोड्यो गोश्टी ताणें थ्रू सुडा म्हणजे सिवील वर्क्स आसा ते सुडा थ्रू घे म्हणलें आनी बाकीचे ते सगळें गार्डन मेंटेनन्स आनी बाकीचे सगळें ते करतले. सो तें काम मे बी बाय 10 सप्टेंबर पर्यंत थोडे थोडे करून स्टार्ट जातलें. एक दोन स्पॉट आशिल्ले म्हणजे हांगा जो पिलर दिसता तो सद्या पळोवपाक अनस्टेबल आसा आनी ताजो यूजूय तितलो जायना. सो ते परवां कन्सल्टंट येतलो आनी सुडाचे ऑफिशियल्स येतले. सो तांकां दाखोवन हें फिजिबल आसा जाल्यार आनी ह्या सगळ्या जाग्याचो मॅक्झिमम युटिलायजेशन कशें जातलें हें आमी पळोवपाक येता. तेवटेन तुमी पळयलें जाल्यार एक हें आसा घसरगुंडी. ती घसरगुंडी कोण यूज करना कित्याक ती एक अलूफ जाता तेवटेन. तो एक ओपन स्पेस आसा तोय यूज जायना आनी ती घसरगुंडी तुमी खबर आसा दुसऱ्या वेगळ्या कारणां खातीर चड यूज जाता. पूण त्या खातीर थंय कितें करप नाल्यार सगळो एक लेआवट नवो काडप प्लॅन ताणें करून आनी एक 20-25 वर्सां ह्या गार्डनाक हात लावपाक पडपाक ना अशे तरेन एकूचदा प्लॅन असो करपाचो आमी प्लॅन केला आनी त्या खातीर ते सगळे ऑफिशियल्स आयिल्ले. आमकां एक हें आशिल्लें की प्रत्येक तालुक्यान एक एक चिल्ड्रन पार्क गार्डन आसपाक जाय. सो वास्कोन जें आशिल्लें तुमचें सद्या कांय नाशिल्लें. सो देर वर डायरेक्शन फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी की प्रत्येक तालुक्यान एक एक गार्डन आसपाक जाय. सो आमी हांगा कॉन्टेक्ट केल्ले तेंचे कडल्यान मागीर सरांनी आमकां सांगलें की आपलें गार्डन घेवचें. सो आमी ते त्या प्रमाणे त्यांनी एनओसी दिली मागीर आमकां. त्या प्रमाणे प्रोजेक्ट मूव केल्ले आमी प्रपोजल ते आमकां एप्रूव जावन ह्या वर्सा आयलां. सो वन्स इट इज टेकन बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमी ते कंटिन्यू मेंटेन करता. मडगांवचे एनाफॉन गार्डन तुम्ही पळयलां आसतलें किंवा आगाखान गार्डन आनी पणजेचे जॉगर्स पार्क भगवान महावीर आमचे गार्डन सगळें आमी मेंटेन करता. सो वन्स इट इज टेकन बाय अस आमचे एकदा जो मेजर जो तेजो फेस लिफ्ट आसा तो आमकां आमदार साहेबान सांगला की थ्रू जी सुडाच्या कडल्यान ते सिवील वर्क करून दितले आनी बाकीचे गार्डनिंग किंवा जे कितें लँडस्केपींग आसतलें ते मागीर आमी पळयतले आनी तेजे फ्युचर मेंटेनन्स. हांगा कसो आपले कंपाऊंड सारको ना. लोक कितें करता हांगा बेवडा बिडोवन बसता, मस्ती करता, त्या झोपाळ्यांचेर बसता, भुरग्यांच्या ते तोडटा. आमी पुलीस धाडल्या ते कंपाऊंड उडकी मारता आनी ते ब्रीज धरता रेल्वेच्यान ते धांवता. म्हणून पयलीं आमकां हो कंपाऊंड तिनाय वाटेन खंयसून बंद करपाक जाय आनी सेक्युरिटी दवरपाक जाय. आनी आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान घेतला म्हटल्यार एक बरी गजाल कित्याक ते मेंटेन करता. एक्चुअली आमचो गार्डनची वाट लागता कितें मेंटेन जायना म्हणून आनी आमचे कडेन तशें लेबरूय ना म्युन्सिपालिटी कडेन. पूण आमी रिक्वेस्ट केल्ली राजू बाबा तो मेंटेनन्स तूं पळयता आनी हें करता जाल्यार बरी गजाल. ही दोन्ही गार्डन्स म्हणल्यार खरी आमची ताजी पयलीं कावन्सिलर आशिल्लो तेन्नाय बी आनी आतां हे दोन्ही गार्डन्स आमचे सदांच बेबी म्हणटात तशे प्रोजेक्ट्सूच जाल्ले आसा. आमी जाता तितले ट्राय केला की ह्या गार्डन्सांनी आमी कितें तरी सुदारणा हाडची आनी त्या वटेन ते जे गार्डन आसा तातूंत खंय तरी आमकां हळू हळू चेंजीस दिसपाक लागल्या. ग्रीन जीम ऑलरेडी सेटअप आसा, CCTV आसा, फावंटन इज वर्किंग आनी तिचे मेंटेनन्स व्यवस्थीत RNSB करता सोयणबाई बांदेकर. तर एमएलएन म्हणलें तशें ते खंय तरी वास्को खातीर कितें तरी इंट्रस्ट घेवन त्या गार्डनान जावपाक लागला. एक चॅस बोर्ड थंय जायंट येता विच वील बी अ व्हेरी इनोवेटीव नॉवेल फिचर. सो ताज्या बरोबर आज जे हांगा इन्स्पेक्शन ह्या गार्डना खातीर जाता आज एमएलएन सांगलें तशें की खंय तरी ह्या गार्डनाचो वॅल्यू वाडोवपाचो. हें गार्डन आसा म्हणून आसा खंय तरी कितें तरी एक्स्ट्रा म्हणजे स्पेस युटिलायजेशन सारकें जावचें.